if these names are already given and if police are already aware in 2024 itself कितें ते नोव्हेंबरान कितें काय केन्ना केन्ना तरी अरेस्ट जाल्ले ते आनी म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबर फाटल्या वर्साक काय केलें ते ह्याच टायमार तो आतां एक्झॅक्ट एक वर्सान आतां कितें जालां तें म्हणजे वॉट इफ देर आर नो न्यू फॅक्ट्स इफ द नेम्स यू हॅव ऑलरेडी गिवन दोज आर बींग डिस्कस्ड अगेन देन आय डोंट अंडरस्टँड वाय सेकंड FIR इवन नीड्स टू बी फायल्ड वॉट इज दॅट हॅज कम न्यू टुडे नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग देर इज वन थिंग ती पुजा म्हणटा की आपणे नांव सांगिल्ली पुलिसेक पुलीस म्हणटात की सांगल नाशिल्ली अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्ली सो देरफोर सो सी वॉट एवर स्टेटमेंट शी हॅज गिवन इज देर ऑन रेकॉर्ड सो अज्युमिंग द वर्स्ट तुवें जर तेन्ना सांगलें आनी तुजी FIR घेवना वॉट वर यू डुईंग फॉर 1 year हय so therefore all these things will have to be required to be looked into एका वर्सान ही गजाल वयर सरता कित्याक जाल्यार ते बीन पुजान सांगलां की आपूण रावल्ली आपल्याक फक्त त्या लोकांचे पयशे परत पावले जाय आशिल्ले म्हणून आनी ते पयशे आतां पावना म्हणून आपूण ही नांवां जाहीर करता म्हणून पुलिसांक ही नांवां एक वर्सां पयलीं फाटीं खबर आशिल्ली BJPचें सरकार आसा प्रमोद सावंत बाब आमचे माननीय मुखेलमंत्री हे मोठ्यान सांगता की तिका अरेस्ट करपाक आपूण कारणीभूत म्हणून मागीर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें कित्याक जावना जर पॉलिटिशियनांची नांवां आसा जर सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आसा जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशन त्या प्रमाणे तेन्नाच जावपा जाय आशिल्लें न्ही आनी एक सादी गजाल येदें व्हडलें जॉब स्कॅम गोंयान वयर सरता आनी BJPच ते वयर काडटा म्हणटा हांव तितून एकूय पॉलिटिशियन आनी एकूय सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व ना अशें म्हणपाक आसा BJP सरकाराक आतां पुजाक येवन अशें दिसलें की बाबा चल ना आतां ही नांवां जाहीर करुया म्हणून आनी BJPचेर ताका मात्तूय विश्वास ना हे ताणें पयलें एक वर्सान पयलें न्ही ताणें की BJPचें सरकार तांच्याच मंत्र्यांचेर कांय कारवाय करना अधिकाऱ्यांचेर कांय कारवाय करना पयशेय आपल्याले परत मेळना जे लोकांक दिवपा जाय जाल्यार मागीर कोण आपल्यालो मुद्दो घेवपाक शकता जाल्यार ताका विश्वास पडलो तो फक्त आम आदमी पार्टीचेर की बाबा आम आदमी पार्टी आपलो हो प्रश्न घेवपाक शकतले ताका वाचे फोडपाक शकतले आनी त्या खातीर ते विश्वासान आमचे कडेन आयले ते जावन आमचे कडेन आयला आमी ताचे कडेन वचूना हो मुद्दो लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा फाटले वर्सभर जाले सगळे इट इज पार्ट ऑफ द पुलीस दे हॅव टू कम आउट आनी एक्सप्लेन खंय कितें जालां ते पयरूय तांणी स्टेटमेंट दिला की जे स्टेटमेंट तिणें दिला ते खंय तरी ते तांकां भितर तथ्य मेळूंक ना एट प्रायमा फेसी लेवल सो स्टील इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन